आयतारा 27 ऑक्टोबराक सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन बाणस्तारी पूल सगळ्या प्रकारचे येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या काळात पुलाची डेक पातळीची तपासणी आनी रेकॉर्डिंग करपाचे काम हातांत घेतले अशें कळटा। तिसवाडी ते फोंडा तालुका जोडपी बाणस्तारी पूल हो पूल जो आसा येता त्या आयताराक म्हणजे 27 ऑक्टोबराक सकाळचे 6:30 ते सकाळचे 8:30 पर्यंत हो पूल बंद आसतलो। हो पूल बंद दवरपाचें कारण म्हणजे हांगा एक इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा आनीक पुलाचे जे डेक लेवल आसा तेजे रिकॉर्डिंग जावपाचें आसा। आनीक मेन म्हटल्यार ही जी ऑर्डर आसा ही ऑर्डर वर्साचे सुरवातीक येल्ली आनी तितून सांगलेले 3 म्हयने जानेवारी मे ऑक्टोबर हे जे 3 म्हयने आसात ह्या 3 म्हयन्याचो जो चवथा आयतार आसा तेन्ना हे जे पुलाचे इन्स्पेक्शन आनी डेक लेवल रिकॉर्डिंग जे आसा तें जावपाचें आसा म्हणून। तर आयची बातमी अशी आसा की आयताराक सकाळचे 6:30 ते 8:30 वरां पर्यंत हो जो पूल आसा बाणस्तारी पूल हो पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।